विज्ञानकांनी लायिल्ल्या सोदा प्रमाण थोड्याच वर्सां भितर उदक नानपयत जातलें देखून उदका खातीर सुरू जाल्लो हो वाद हे झूज आमी लडोवपूकच जाय अशें म्हणीत समाज वावुरपी अभिजीत प्रभुदेसायान सांगेकारांक उदका बाबतींत सादूर रावपाची शिटकावणी दिली। आयतारा सांग्यार सेव म्हादय सेव गोवा संघटनेच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या जाहीर सभेत तो उलयतालो। फुडल्या कांय वर्सां भितर 15% जमीन दर्यांत वचपाची आसा अशें सरकाराच्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जाता। देखून खूब व्हडलें संकट गोंयचेर येवपाचें आसा अशी भिरांत लेगीत अभिजितान ह्या वेळार उक्तायली। ह्या सभेत गोंयभराचे साबार सामाजीक कार्यकर्ते पर्यावरण मोगी हाजीर आशिल्ले। आता सगळे जगभर घेर चालू आसा, लढाई चालू आसा। नेक्स्ट आणि हातून सगळ्या व्हडली लढाई उदकाची। तुम्ही सगळ्यांनी हे पयली समजूंक जाय आणि हे सगळे सायंटिस्ट सगळे स्टडीज दाखयतात की थोडे वर्सां भितर उदक आसपाचे ना। भारतान अर्ध भारताचे लोक उदका पादिशेर जातले थोडे तेंपा भितर। आणि हेय आमी समजूंक जाय की आमचे माणकुले गोंयांत जे आमकां जे देवान भरभराट दिल्या, एबंडन्स जे दिला, हे आमचे दोळ्या मुखार आसतना आमकां हेय समजूंक जाय की आमचे गोंयांत जे उदक आसता ते आमकां पावना कित्याक तुम्ही सगळे जाणात, माया म्हयन्यांत जेन्ना पावस ऑक्टोबराक काबार जाता, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे पर्यंत आमचे चडशे झरे सुकतात। आमकां उदक खंयच्यान मेळटलें? दर्याचें उदक म्हणटा तें खारें। आमकां उदक फक्त आमचे जे पठार आसात, आमचे दोंगर आसात, हातूंतल्यान उदक येतालें आणि थोडे उदक भायले गांवांतल्यान कर्नाटकांतल्यान येता। पूण हे आमकां हे परिस्थितीन हे जे उदक आमचे जे थोडेशे उदक आसा ते परिस्थितीन आनी एक व्हडलो आमचेर संकट आयला गोंयचेर। आणि हो स्टेट एक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज जो गोंयचे सरकारान काढला, सरकारान स्वता बरयला की 15% गोंयची जमीन दर्यांत वचपाची आसा थोडेशे वर्सां भितर। 15% हे आमी सांगनात, गोंयचो सरकार स्वता सांगता।